गोवा डेअरीचो प्रशासक नेमल्या उपरांत आता गोवा डेअरीक फायदो जाला। राज्य सरकार बेगीनूच नवो दूध प्रक्रिया प्लांट स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मंगळारा मुख्यमंत्र्यान गोवा डेअरीक अचकीत भेट दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। हांव गोवा डेअरीन आज पळोवपाक आयिल्लो। गोवा डेअरीचे वेरियस तांचे वर्किंग कशा पद्दतीन चलता हे सगळें समजून घेतलें। म्हाका दिसता की पयली फावटी आमी एडमिनिस्ट्रेटर घातल्या उपरांत आमचो बाब पराग, डॉक्टर रामा आनी हो परब अकाउंटंट हे सगळे घातल्या उपरांत डेअरी फायद्यान येयल्ली आसा। सगळे एम्प्लॉईजूय हॅप्पी आसा मरे। एम्प्लॉईजूय सगळे हॅप्पी आसा, तांकां रेग्युलर व्यवस्थित रित्या पेमेंट्स आनी इवन दो आमचे शेअर होल्डर्स जे आहा पळय ते आर ऑल्सो हॅप्पी। सो दॅट बीग चेंज गोवा डेअरीत जाल्ल्या उपरांत म्हाका दिसता पयली फावटी आमी प्रॉफिटान येवपाक लागलेले आसा। आमकां न्यू प्लांट सेटअप करपाक जाय, ताची तयारी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी करता। सो दॅट न्यू प्लांट सेटअप केलो काय आमकां कंटिन्युअसली फुडली जी आहा पयली फुडल्या 50 वर्सांची तयारी त्या खातीर करपा खातीर ऑलरेडी गोवा डेअरीक इन्स्ट्रक्शन दिला। पुराय एडमिनिस्ट्रेटर त्या कामाक सगळे लागले।